Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदवेविषयी पॉवर ऑफ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस या विषयात आम्ही ऐकून असो येदाळत दोन शिकून आम्ही ऐकायले आसात ते पहिले जनरल जावन आम्ही जाणत असो आणि जनरल जावन आम्ही ऐकताना जाणत असताना आम्ही पहिले या जनरल जावन ऐकून जेजूच्या अमोलिक रक्ताची पदवी सकत या विषयात जाणत जावचे 3 सवाल आम्ही घालले आसात. पहिले सवाल जावन असते वेर इन द पॉवर ऑफ द ब्लड लाईव्स. जेजूच्या अमोलिक रक्ताची पदवी खंय आसा खंय आसा. दुसरे या व्हॉट हॅज द ब्लड अकॉम्प्लिश्ड. कितें या जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदवेन साधन केल्लें आसा जोड केल्लें आसा. हे दोन संगती आमी आयकल्ले आसा ते आज तिसरें आमी आयकतले. हांव तिसरें सवाल जावन आसा हे आमकां कशें लाभता. हाऊ डज द पॉवर वर्क. कशें काम करता म्हणजे आज आमी आयकतले. तर मोगाच्यानो हे कशें आमचें तें काम करता. पॉवर कसो जेजूच्या अमोलिक रक्ताची सकत म्हणजे ते म्हाका कशी लागता म्हणलें आमी जाणा जावच्याक ते खंयच्या कंडिशनांत खंयच्या सर्कमस्टन्सांत कशें आमकां सदांच अनहिंडर्ड अनसिजींग सदांच आमकां मेळटा म्हणलें सवाल आमी केल्यार मोगाच्यानो आमकां जाप जावन पयल्या सुवातेर कशें पळयात. पवित्र पुस्तकांत शिकवणदार सांगतात 8810 प्रॉमिसेस आसात काय. अनेक लोक सांगतात 7487 प्रॉमिसेस आसात काय पवित्र बायबलांत. तशें आसतना ते प्रॉमिसेस तितले प्रॉमिसेस आमकां कशें मेळटात. केवळ भावार्थाद्वारे. खंयचेय प्रॉमिस तुम्ही खान घेया आमचे ते जाय जाल्यार ते प्रॉमिस आमकां भावार्थ जाय. भावार्थ म्हणटना कितें भावार्थ आमच्या नॉलेजाचेर डिपेंड करता. लार्जली डिपेंड्स ऑन अवर नॉलेज. जर तर म्हाका फेथ आसा म्हणटा आमी तर फेथ खंयच्या विशयांत त्या संगते विशयान म्हाका सारकें नॉलेज आसी जाय सारकें ज्ञान आसी जाय. ज्ञान आमी इन्फॉर्मेशन म्हणटा जाल्यार ज्ञान नॉलेज आमकां आसी जाय. जर तर म्हाका ज्ञान सारकें ना पळया जर तर म्हाका ज्ञान सारकें ना. आतां फॉर एग्जाम्पल हाचेच जेजूच्या अमोलिक रक्ता विशयांत जर तर म्हाका संपूर्ण समजणी ना ज्ञान ना ते जाल्यार हांव कितें म्हाका गत आसा तितलें मात्र एक्सपेक्ट करता तितलें मात्र मागता. अशें न्हय. पळया आमी भावार्थ म्हणटना संपूर्ण भावार्थ ट्रू नॉलेज वेगळ कंप्लीट नॉलेज वेगळ होलसम नॉलेज वेगळ आनी हाफ एंड हाफ नॉलेज लिटल नॉलेज वेगळ. आमकां कितलें नॉलेज आसा कितलें ज्ञान आसा तितलें मात्र आमी एक्सपेक्ट करता या मागता. हे जाल्यार आमचें नॉलेज संपूर्ण ना. जें कितें जेजूच्या अमोलिक रक्ताची पदवी सकत सामर्थ्य बोळ म्हजें तें कितें करूंक शकता तें संपूर्ण मापान करूंक शकना. होय की न्हय. ह्या देखून आमचें नॉलेज जेजूचें अमोलिक रक्त म्हाका कितें करूंक शकता म्हणलें आमकां सारकी समजणी आसूंक जाय पयल्या सुवातेर. आनी तशेंच जें कितें पळय जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदवेन म्हजे खातीर जोड दिलां केलां हें आमी जाणा जाता आसतना म्हजो भावार्थ वाडत वता. म्हजो तुमचो भावार्थ वाडत वता. हे जाल्यार आमी जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या विशयांत आमी जाणा जाता.
जाणा जातना आमचो भावार्थ वाडत वता म्हळ्यार जे कितें येदारच अकॉम्प्लिश केलां जेजूच्या आमोलीक रक्तान तें म्हाका कळीत जाता ना हांव तें आशेतां मागतां डिजायर करतां आनी तें म्हाका येदोळ म्हणजे कितें फळ जाल्लें तितल्यार मात्र न्ही मुखार वाडत वता आतां पळय आमकां चडटावू आमकां क्रिस्तांवांक जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या पदवे विशयांत आमी कितें चिंतू जेजूच्या रक्तान म्हजे पाताक नितळ केलें म्हज्या पाताक बोगसालो आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयान सांगचें जाल्यार आमची समजणी आमचें ज्ञान खंयच्या मट्ट्याक आसा जेजूच्या रक्तान म्हजे पाताक बोगसालां तितल्यार मात्र आमी दादोशी जालो सॅटिस्फाय जालो पूण आमकां गोत्तू ना देवाचें उतार आनी देव कशें आमी देवाक संपूर्ण तरान समजून घेवंक आटाकूंक शकना तशें देवाचें उतार तितलेंच वर्तें जावन आसा तें दिर्वें जावन आसा तें आमी जाणा तितलें चड गुंडायेन वेतो शिकोणदार सांगतात जोबाचे 28 चॅप्टर 4 सांगतात कितें आमी कशें येता जर तर हांव वयर हांगा भुमींत खणटा म्हाका वयर पयलें माती मागीर इल्लें फातर आमी कितले भितर वेतो गुंड वेतो तितलें आमकां उपरांत आमकां लोंकाड मेळोंक पुरो तांबे मेळोंक पुरो सिल्वर मेळोंक पुरो भांगार मेळोंक पुरो आनी तशेंच उपरांत वज्रां माणकां मोतयां मेळोंक पुरो आमी दीप केल्ले तितलें आमकां तें कळोंक सुरू जाता तशें देवाचें उतार जावन आसा आमच्यान संपूर्ण तरान तें आटापूंक साध्य देवाचें उतारान देव तितल्यांचें जावन तितलो आमचो भावार्थ आसतात आसा तितलें आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या पदवे विशयांत आमी आमचें तें मॅनिफेस्ट जायना ताचें इफेक्ट मॅनिफेस्ट जायना तेन्ना आमकां आमचो भावार्थ फीबल आसा आसकत आसा आनी हो जर तर आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयांत जाणा जावंक प्रयत्न करता सारकें कशें खंय जावन प्रयत्न करचें आमी देवाचें उतार वाचून देवाचें उतरांत पवित्र बायबलांत पवित्र पुस्तकांत जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयांत कितें पुरा आमकां समजणी मेळटा कितें पुरा बसवण्यो आसात हें सर्व आमी जाणा जावंक प्रयत्न करतना थंय आमकां उगडाप जाता जेजूच्या आमोलीक रक्तान हें पुरा म्हजे खातीर जोडून दिलां ते जाणां हांव भावार्थान तें पातयेवंक सुरू करता तें पुरा ताचे परिणाम म्हजेर आसा जावंक सुरू करता ना जाल्यार तें म्हाका कांयच कार्यगत जायना तें म्हजें तें वावरना पळया मोगाचो न्हू एक उदाहरण सांगचें जाल्यार पवित्र क्लेन्सिंग बाय द ब्लड आमी आयकाता जो आमच्या पत्रांत थंय पयल्या अध्यायांत 7व्या वचनांत भगवान जुवांव आमकां सांगता जे त्या शिवाय देवाच्या त्या पुताचें रगत आमच्या सर पातकांतल्यान आमकां नितळ करता हें पळय हें उतार आसा आमी कितें चिंतू म्हजो आत्मा नितळ जाता जेजूच्या रक्ता वरवीं म्हजो आत्मा नितळ जाता हें आमचें ह्युमन एक्सप्रेशन कितें आमी व्यक्त करचें तें कंप्लीट नाय तितल्यार आमकां जेजूच्या आमोलीक रगत म्हाका नितळ करता म्हळ्यार ताचो गुण अर्थ आमकां गोत्तू ना सारकें आमी जाणा जायचें जाल्यार ते जेजूचें आमोलीक रगत म्हाका नितळ करचें म्हळ्यार म्हजो आत्मो नितळ करचें म्हळ्यार म्हाका देवाच्या राज्यांत सर्गींच्या राज्यांत म्हज्या आत्म्याक जीव दिवपी सतत तें म्हाका जिवीत दिता जीव दिता पळय मोगाचें न्हू हें आमकां हें समजना त्या देखूनच आमी ते जाणा गुंडायेन हें नियाळ करूंक वेतो जाणा जावंक वेतो आमकां चड आनी चड जेजूचें आमोलीक रगत आमचे थंय आपलो वावर करूंक सुरू जाता आनी ताचें फळ आमचे थंय दिसून येता फलितांश दिसून येता
वैमोगाच्यानो त्या देखूनच आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ताविश्यांत सारकें जाणा जायचे. जेजूच्या आमोलीक रगत जर आसल्या बरी त्या झरी थंय आमी राविजे. आतां पळया त्या झरी जावन आमी जोड घेयले म्हळ्यार आमी मुख्य जावन आमकां कितें पळयात एक बरें सोबीत उदाहरण दिता हो शिकवणदार. कितें म्हणटा, हांव न्हाता न्हाताना कितें जाता, हांव उदक म्हजेरच वता. म्हजेर उदक वतना ही म्हजी कूड त्या उदकाचो एक संपूर्ण एक वता म्हण वेत. माथ्याच्या ताळव्यातावन चलपाय म्हणचे तें उदक म्हाका आवृत करता, एनवलप करता. आनी हांव कित्याक उदक वता तें म्हाका नितळ करता. म्हणल्यार भावार्थान हांव त्या उदकान म्हाका धुवन काडी घेता. तशेंच मोगाच्यानो जेजूचे आमोलीक रक्ताविश्यांत देवाचे उतर हे वाचतिके जकारियाचो पुस्तक 13वा अध्याय 1लें वचन तिके वाच. त्या दिसा पाताक आनी म्हेळें धुवन काडूंक दाविदाच्या घराण्यापासून आनी जेरुसलेमाच्या निवासापासून एक झर उक्ती जातली. पळया, एक झर उक्ती जाता वाचयला. आनी ती झर कितें, जेजूचे कडवळ भल्यान बापसे जाळ्याक ती झर उक्ती जाली. रगत आनी उदक उक्तें जालें. वैमोगाच्यानो आनी ही झर सर्गींची झर, ही झर खंय आतां कशी वळटा, पवित्र आपल्या पदवेन सर्गींच्या देवाळांत आमी ही झर वाळटेच आसा. ही आमकां फावो जाल्या, पूण आमकां भावार्थ जाय. हांवें सांगलें भावार्थ जाय. भावार्थान कशें हांव सामान्य म्हज्या कुडीन न्हाणोवंक नितळ करूंक उदक उपयोग जाता, हांगा तुका सर्गींची झर जेजूच्या कुडींत कडवळांत व्हडलें रगत आनी उदक म्हाका आनी तुका फावो जालां भावांनी भयणी. आमी आत्मीक रितीन, म्हजो आत्मो आसा, म्हाका आत्मीक कूड आसा. आमी त्या भावार्थाक लागून हे जाळा आत्मीक रितीन म्हाका ही झर फावो जाल्या म्हणलें सत मानून घेता. आनी आत्मीक रितीन भावार्थान ह्या झरी पद हांव रावता, म्हाकाच समर्पण दिता. ती झर म्हाका कितलें नितळ करूंक सोदता तें पातयेवन हांव त्या झरी पोंदा रावता. आनी म्हाकाच त्या झरींत न्हाणोवंक समर्पण दिता. आनी कितें जालां, हांव अशें भावार्थान त्या आत्मीक रितीन भावार्थान हांव जेजूच्या कडवळांत व्हडलें रगत आनी उदक म्हज्या मोतींत ध्यान करून त्या झरी पोंदा हांव उबें रावता. तुमी उबे रावतात. हें जालां आमचो आत्मो संपूर्ण त्या रक्तान कवर जाता. कवर म्हळ्यार आमचो आत्मो लिपयल्लो जाता. म्हणजे आमच्या सगळ्या पापाक धुवन वता. आमचो आत्मो पवित्र जाता, नितळ जाता, परिशुद्ध जाता. हे आमकां फावो जाता. कितें जालां, आमी ह्या झरींत रावता. हे जालां ह्या जेजूच्या आमोलीक रक्ताची सकत पदवी म्हजे थंय महिमे बरेच रितीन दिसून येता. ह्या रक्ताक मोगाच्यानो म्हजो पातका वरवीं मेल्लो आत्मो जिवंत उठयता. जिवंत उठोवन म्हाका तो म्हजो आत्मो नितळ जाता. ताका क्विकनिंग जिवंत उठोवन क्विकनिंग म्हणटा. क्विकनिंग आमचो आत्मो मेल्लो आत्मो उठयल्लो जाता. ताका लायफ गिवींग पावर. ह्या जेजूच्या आमोलीक रक्ताक म्हाका जिवीत दिवची सकत फावो जाता. ह्या सर्गार म्हाका देवाच्या राज्यांत तो म्हजो आत्मो थंय आसूंक फावो जाता. मोगाच्यानो हें पुरो आमकां फावो जाता जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या पदवेन आनी सत्तेन. आनी तें भावार्थाक भावार्थाक हो भावार्थ हांवें कितें जालां एक्सरसायज करता. हें परिणाम जे कितें जेजूच्या रक्तान त्या पदवेन बळान सत्तेन म्हजे खातीर जोड दिलां तें म्हजे थंय परिणाम दिसून येता, मॅनिफेस्ट जाता.
ह्या देखून मुखाचे न्हू आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ताचे पदवी सतत कितें आमकां फोव जालां तें भावार्था द्वारे जोडून घेवंक आसा. दुसरें एक सवाल घालता आनी भावार्था बगर दुसरें आनी कितें म्हणी गरज आसा की वय म्हणटा तो शिकोवन जाय. वय म्हणटा कितें पवित्रत्व आनी जेजूच्या रक्ताक निकट संबंध आसा म्हणटा. आमकां जुवांवच्या पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 8वें वचनांत अशें आयकूंक मेळटा. पळयात जुवांव 1 John chapter 5 verse 8. रुजवात दिवंक तीन साक्षी आसात. तीन साक्षी आसात. पवित्रत्व उदक आनी रगत. पळयात तीन साक्षी आसात. ह्या तिगांयची रुजवात एकच. पळयात ह्या तिगांयची रुजवात एकच जावन आसा. कितें हांगा उदक जावन आसा. आमच्या पवित्र स्नानाचे संकेत जावन आसा. पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें आमी आमच्या पातकाची धूप धरून तें स्नान घेवचें आत्मीक रितीन आनी आमचे पाताक सांडचें लय आसायड. आमी पातकाची धूप धरल्यार पावना तें पाताक आमी सांडूंक आसा. आनी हांवें ते टेंडन्सी टू सीन जेजूच्या कडव्याक घाललेल्या उदकाक ती पदवी आसा. तशेंच रगत जावन आसा म्हाका सोडवण दिलें. आय एम रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. म्हाका त्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान सोडवण लाभल्या. जेजून म्हाका थंयच्यान आपल्या उजवाडाच्या राज्यांत हाडला. जेजूच्या आमोलीक रक्ताची पदवी त्या पदवेन म्हाका सोडवण लाभल्या आनी सांगतात म्हजें टेंडन्सी टू सीन ना जालो. ह्या उदकाक सगळ्यात दिवची कोणें पवित्र. ह्या रक्ताक ती म्हाका रिडीम करची पदवी दिवची कोणें पवित्र. पळया पवित्रत्व हें वावर करता. ते जाल्यार पवित्रत्व आमचे थंय आसून वावर करता हें आमकां फावो जाता. आणखी मुखार हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 14 वचनांत देवाचें उतर अशें सांगता आमकां. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 9th chapter Hebrews 9:14. तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक केतली मोठी सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्यावरवी पळया उतरां ससनाच्या आत्म्यावरवी ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटून दिलो आनी मरणादीक करण्यात तावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करन जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केल्यान. पळया जेजून आपणाकच बलिदान जावन भेटयिल्लें कशें पवित्रत्म्याद्वारे. पवित्रत्व आनी रगत वारयलें. पवित्रत्म्याक न्ही आमोलीक जेजूच्या आमोलीक रक्ताक एक लागशिल्लो संबंध आसा. लागशिल्लो बांद आसा. पवित्रत्म्यान आमकां तें रगत शेणोवचें आमच्या आत्म्यांचेर. रगत सरवचें आमच्या आत्म्यांचेर. आमकां नितळ करचें पवित्र करचें. ह्या देखून जेजूच्या आमोलीक रक्ताक आनी पवित्रत्म्याक भोव लागशिल्लो तुटानातलो बांद म्हणून तितलो लागशिल्लो संबंध आसा. ते जाणा भावार्थान आमी जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयांत रगत जाणा जावंक प्रयत्न करता. ह्या कोणी एकलो प्रिचर शिकवणदार जेजूच्या आमोलीक रक्ता विशयांत स्वताची शिकवण दिता ताचे सांगता पवित्रत्व वावुरता आनी कितें करता पवित्रत्व ही शिकवण तुमी आयकतना तुमचे आत्मे जेजूच्या रक्तांत पावयता. हांवें ती शिकवण दिल्ली तुमकां. Whoever is led by the Holy Spirit is son of God म्हणून. The Holy Spirit will lead your souls to the precious blood of Jesus. जेजूच्या आमोलीक रक्तांत वन आमकां पावयता. हें पवित्रत्व आनी जेजूचें रगत आमचे थंय केला. भावार्थ आनी पवित्रत्व दोनूय वावरतात. त्या देखून आमी भावार्थान तीच पातळेवंक आसा. पवित्रत्व म्हजे थंय आसा. पवित्रत्व म्हजे थंय जिवन आसा. पवित्रत्व म्हाका चलून हाडटा. पवित्रत्व आपली सदां उगडापी करता. आमी कशें जियेले म्हजे थंय पवित्रत्व आसा देखून
ह्या प्रकार तुम्ही कोणी पवित्रत्वान भरलेले मनीस अभिषेक केलेले मनीस कशे येतात तशे तुम्ही येतना तुमचे ते पवित्रत्व वावरता आणि देवाची स्वतः उघडापी करची मात्र नाही जेजूच्या आमालिक रक्ताचे सतत तुमचे ते मजे ते आशा करता ह्या देखून गरजेचे मोगाच्या बाद बहिणीनो आम्ही जेजूच्या आमालिक रक्ताविषयी जाणले जाल्यार पवित्रत्वाच्या पांयाखालपासून तो कितें शिकयता ते आम्ही ऐकूंक आसा शिकोवंक आसा ताचे काम त्या देखून मोगाचो न्हू काही पवित्रत्व आसा ते जेजूचे रगत आणि त्या जेजूच्या रक्ताद्वारे पवित्रत्व आमकां नितळ करता क्लेन्सेस सायंटिफायज पवित्र करता आणि आमकां देवा थंय एकवटून घेवंक फावो करता इन युनियन विथ गॉड कम्युनियन विथ गॉड हे आमकां पवित्रत्व जेजूच्या रक्तांत म्हाजी फातर फावो करता हे आमकां फावो जावं दी आमी खालतेपणी मागया सर्गेंच्या देवा बापा जेजूच्या पुताचें रगत आनी पवित्रत्व आमकां तुवें फावो दी जेजूच्या रक्तान पवित्रत्व आमकां धुवन नितळ कर पवित्र कर परिशुद्ध कर दोळ्यांतल्या दोळे मापरा शुभ्र कर आनी देवा सोवे आमकां एकवटाय खालतेपणी मागतो बापा हे आमचें मागणें तुज्या पुता जेजूच्या नांवांत आमेन आमेन आमेन